अभियानातर्फे आम्ही पुराय गोंयांत प्रत्येक वाठारांनी आमचे जे इलेक्टेड महिलाज आसात ते कोर्सेस दितात डिफरंट मसाला मेकिंग आसा, मागीर कुकिंग कोर्स आसा, मागीर बेकरी कोर्स आसा, असे जायते कोर्स आसात जेणे करून बायलां आपल्या पांयाचेर उबे रावन घरा कडेन कितें तरी अनावळ करतले हो एक उद्देश आसा. आणि ह्याच आमचे जे डिसायड झालेले आसा की सगळ्यांक पोस्ट दिवपाक त्याच्या अंडर बाय मेर्सियाना वाज जी कुट्टायची जिल्हा पंचायत मेंबर आसा तेणें आयज मसाला मेकिंग आणि बेकरी कोर्स स्टार्ट केलेलो आसा. तिका हांव शाबासकी दिता आणि जायते बायलां हांगासर हाजीर आसात आणि खुबश्यो बायलांक इंट्रस्ट आसा म्हणून इतल्यो बायलां आयज हांगा ह्या कोर्साक हाजीर जालेले आसात. तांकां तांचो फायदो जावचो आणि म्हाका दिसता प्रत्येक बायलेक ही गरज आसा, कित्याक प्रत्येकाक जॉब मेळटात अशें ना, थोड्यांक मागीर एज लिमीट जाता म्हणून जॉब आसना. सो जेणे करून तेंच्या कडेन घरा कडेन कितें तरी अनावळ जातली हो एकच उद्देश आसा. आयज गोवा पंचायत महिला शक्ती आणि अभियान आणि हो 3 दिसाचो कोर्स जावं आमचो मसाला मेकिंग बेकरी मेकिंग हो कोर्स घडून हाडलेलो आसा. आणि हो कोर्स जे बी मेर्सियान वाज तशेंच आमचे मॅडम नेली मॅडम टोरेटो आनी मागीर बाकीचे सगळे मेळोन जे टिचर आसा हो आयज कोर्स घडून हाडलेलो आसा. आनी म्हाका बरेंच उमेद दिसली कित्याक सगळे हांगासर पळोवन ही महिला पळोवन कित्याक जायती म्हाका दिसता ही रावताली आपणाक केन्ना हो चान्स मेळटलो काय म्हणून, पूण आमकां आतां कळोन येयलें खरेंच ही सारकी मसाला मेकिंग ही गरज आसा आणि सांगपाचें म्हणजे सारकी गरजेची गोश्ट. जेन्ना आमी घरान जेन्ना मसाला करतात तेन्ना म्हाका दिसता बिजनेसूय कशें एम्प्लॉयमेंटूय एक प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता. तशेंच म्हाका दिसता आमचें ओन जेन्ना आमी घरान मसाला केलो जाल्यार आमच्या फॅमिलीक देखून आमच्यान तो बरो मसाला भायलें जेवण हाडनासतना आमी ओन जेवण करून आमी जेवपाक शकता. आनी म्हाका दिसता हें आयज घडून हाडलां आनी हो 3 दिसाचो कोर्स हांच्यान म्हाका दिसता बरे भाशेन हो कोर्स करचो. MNE is very much interested in providing the space, but in this there is a lot of potential for and scope for marketing. If they make the various different types of garam masala, biryani masalas, then kafirial masala and tandoori masalas. There are so many masalas which are going to be taught in this course besides other bakery items. So they can take orders for small functions which is throughout the year in Goa, part and parcel of our tradition. So these women can all stand on their own feet, and that is the aim of Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan, to empower them economically to be self-dependent. मसाला मेकिंग अँड बेकरी कोर्स स्टार्ट केल्लो आसा, 3 दिसांचो कोर्स तो महिला शक्ती अभियानाच्या आदाराचेर हांवें तो केल्लो आसा. गव्हर्मेंटाक जायतो फायदो हेल्प करता, जायते स्किमी दिता. सो आमी त्यो स्किमी हाडच्यो आनी लोकां कडेन पावयच्यो हे म्हाजे हेतू आहा. आनी मेन म्हणल्यार म्हाका जाय सगळ्या लोकांनी आमचो गोंयकारींची बायलो सगळ्यो इंडिपेंडंट जाल्यो सगळ्यांनी आपलो मसाला मेकिंग कोर्स करून त्याचो फायदो घेतलो. आनी मसाला हो जावन आसा आमकां घरांत सगळ्यांकूच जाय पडटा, सगळ्यांक गरजेचो. आमचो मसालो दुसरो जाता, टिचर आमकां शिकयता तो आमकां शिकपाक जाय. सगळें डिफरंट शिकून आमी एक हें मसाला मेकिंग हें करपाक शकता. Basically at the masala making course, and this is best opportunity for all the women out here, and I hope everybody is going to take advantage of this program.